आयच्या काळात लग्न सुवाळो म्हळ्यार गिरेस्त काय दाखोवपाचो सुवाळो जाला अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना। अशा वेळार धनगरी लोकजीवनाचो अभ्यासक आणि पर्यावरण राखपा खातीर वावुरपी केरी 70चा विठ्ठल शेळके आणि पाली ठाणे 70च्या वनिता वरक हांणी धनगरी पद्धतीन लग्न सुवाळो करून खरी गिरेस्तकाय जगमगाटात नासून आमच्या पाळा मुळांनीच आसा हाची देख लोकां मुखार दवरल्या। नमस्कार। कालूच हांव आनी विठ्ठल शेळके पारंपारीकरित्या धनगरी पद्धतीन लग्न जाले आणि संपूर्ण गोंयभरान एक नवीन वळख आमची निर्माण जाली। एक सगळे आयज काल सगळ्यांकूच दिसता की सगळ्यांनी जगमगाट म्हणल्यार आपले लग्न म्हणटोने आमी खुबशीं जाणां म्हणजे नवीन जे दाम्पत्य आसता तांकां सगळ्यांकूच दिसता की आपले लग्न एक वेस्टर्न पद्धतीन किंवा कितें तरी नव्या रितीन जावपाचें अशें सगळ्यांकूच दिसता। परंतु म्हाका जो साथ मेळ्ळी विठ्ठल शेळकेची, आमी पयलींच फावट आमी ठरयल्लें की आमची जी पारंपारीक दायज आसा, आमचे धनगरी दायज आसा ते तेंकोन दवरपाचें। आनी हाच्या खातीर आमी दोगांनी निर्णय घेतलेलो की फाटलीं 30 वर्सां पयलीं धनगरी पद्धतीन जो विवाह जातालो तो आमी दोगांनी परत एकदा जी आमची नवीन समाजाची वळख आसा ती दाखोवन दिवपाची। आनी ताकाच लागून आमी हो दोगांनी निर्णय घेतलो की आमचें जें लग्न आसा तें संपूर्ण पारंपारीक रितीन जातलें। थंय खंयच झगमगाट नासतलो, पण एक जे आमचे दायज आसा, धनगरी दायज आसा, आमची संस्कृताय आसा ती आमी दोगांय लागून टिकोवन दवरतली। आनी ह्याच निर्णयाचेर आमचे दोगांचें एकमत जालें आनी आमी दोगांनी जे आमच्या लग्नाचे जो संकल्प केल्लो आमी की आमी आमचे धनगरी पद्धतीन लग्न जातली। आमच्या लग्नाक खंयचोच ब्राह्मण नाशिल्लो, आमच्या लग्नाक जो ब्राह्मण आशिल्लो तो आमचो धनगर समाजांतलोच एक ब्राह्मण आशिल्लो। आनी ताका लागून आमी ठरयलें की आमचे दायज आमी फुडें व्हरपाक जाय। अशें ना की सगळेच जण आधुनिकीच्या बळार आमी सगळ्योच गजाली खंय तरी विस्मृतीच्या उंबरठ्यार ती विसरप एक चुकीचें आसा। आनी आमी काल ज्या रितीन जें लग्न जालें तें आमकां दिसलें की आमी आमची संस्कृताय जपोवन दवरता, पण आमकां एक नवीन समाजान वळख निर्माण जाल्ली आसा आमच्या दोगांची। आनी एक प्रतिनिधित्व म्हणजे धनगर समाजाचे एक जो निर्णय आसा म्हणजे खंयचे आसूं आमची जे रिती चाली रिती ज्यो आसा त्यो आमी दोगांय टिकोवन दवरतली। आनी आयज आमचें लग्न आमी जें लग्न केलां दोगांनी धनगरी पद्धतीन तो आमी आमच्या समाजाचो एक जे दायज आसा आमचें तें आमी हाच्याय फुडें दोगांय लागून जतन करतली ताचें। शांतीनगर पिसुर्लेच्या श्रीदेव जागरेश्वर देवस्थानाच्या वाठारात आशिल्लो व्हड, थंय घातिल्लो माडाच्या चुट्टांचो माटो, धनगर समाजातले वेदीक मंत्र अशा पद्धतीचो सुवाळो। नाही मोडला काटा दैलाच्या वाटा वाटणीच्या वाण्या दै परत पाण्या पाण्या पांढरूचा मासा लोबीला जच्चा खेळ फुटला पांजा बैल लगातला गंजा बैलाची असे मुळे गढो वसन अदर पुण्याच्या बाळा बाजू असला सोळा। हांव विठ्ठल शेळके। खरें तर काल 17 नोव्हेंबर ह्या दिसा हांव आनी म्हजी अर्धांगिनी वनिता ही दोगांय जाणां विवाहबद्ध जाली। हांव एका धनगर समाजान जन्माक येयला आनी आमचो समाज माळ रानाचेर रावपी झाडां पोंदा रावन आपलो आसरो घेवपी समाज। तर आमच्या पुर्वजांची लग्नां ही तशा पद्दतीन जाताली, म्हळ्यार जाणटे लोक येताले आनी सोयरीगत आपुणूच ठरयताले, ते व्हंकलेक न्हवऱ्याक विचारिनासतना करताले आनी एक दीस थारोवन मागीर एका झाडा पोंदाक जावं ते वडाचें झाड जावं ते पणसाचें व्हडलें खंयचें जुनें झाड आसा जाल्यार त्या झाडा पोंदाक येवप आनी लग्न लावन दिवप, अशा प्रकारची आमची प्रथा आनी परंपरा ही लग्न सुवाळ्याची आशिल्ली। अशा वेळाचेर ज्या वेळाचेर हांव वनिताक मेळ्ळो तेन्ना म्हाज्या सतत मनान आसलेलें की म्हाजो आजो आशिल्लो, म्हाजी आई आसा, म्हाजी बाबा आसा, जी म्हाका सदांच सांगताली की आमच्या धनगरांची लग्नां ही अशा पद्दतीन जाताली, अशा पद्दतीन आमी लग्न सुवाळे केले। त्या वेळाचेर म्हाजें आंतरीक मन म्हाका सांगपाक लागलें की आमी जी लग्न जातली ती अशाच प्रकारचें लग्न आमी करपाक जाय। आनी ज्या वेळाचेर म्हाज्या मनांत हे विचार हांवें वनिताक सांगले त्या वेळाचेर ते स्वखुशीन तयार जाले आनी आमी तो निर्णय घेतलो। ताका लागून काल आमी एका वडाच्या झाडा पोंदा पारंपारीक पद्दतीन धनगरी पद्दतीन लग्न जालें। खरें तर ही आमची संस्कृती आनी जशी वडाची मुळां आनी फाळां मातयेन रुजलेली आसा तशी आमची नाळ ह्या मातये कडेन घट्ट आसा आनी तेचोच देख करून आमी दोगांनी हो निर्णय घेवन काल आमी धनगरी पद्दतीन लग्न जाली। खरें तर आमी दोगांय जाणां आमच्या समाजाचें प्रतिनिधित्व करपी उच्च शिक्षीत अशे लोक समजता आनी आमकांय दिसता की आमचो समाज जो आसा तो तिगोवन उरपाक जाय, आमच्या समाजाच्यो चाली रिती आसा, परंपरा आसा ते आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी ते फुडें व्हरतले जाल्यार ताका आधुनिकतेचें लोणी लावन जावचें ना। आमच्या मातयेची जी परंपरा आसा, संस्कृती आसा
ती आमी जपली जाल्यारूच तेचें जतन जातलें अशें म्हाका दिसलें आनी ताका लागून आमी हो निर्णय दोगांनी घेतलो आनी काल तो यशस्वी रित्या पार पडलो सुवाळो. सगळे विधी वेवस्थीत रित्या पार पडले तेचो आनंद आमकां दोगांकूय आसा आनी तमाम सगळे तुमी आमचेर मोग करपी लोक आसा तर तेंच्या सगळ्यांच्या कृपा आशिर्वादान हो सुवाळो यशस्वी जाल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्यान फुडें आमच्या समाजाच्यो कसल्योय कार्यावळी आसतल्यो त्यो समाजाक प्राधान्य दिवन आनी संस्कृतीची मुळां आमी अजिबात ह्या वाटेन त्या वाटेन न हलयता आसतना आमी ते कार्य करीत रावतली. पोरण्यो धनगरी पद्दती परतून चालीक लावन आनी ब्राह्मणी विधी करिनासतना हें लग्न जालें. तांच्या जाणकारांनी धनगरी लग्न गितां गायलीं. तांदळाच्यो अक्षता न्हय जाल्यार रोजांच्यो पाकळ्यो अक्षता म्हण ह्या जोडप्याच्या माथ्यार पडल्यो. अशा पुराय तरेन धनगरी पारंपारिकतेन नटिल्ल्या ह्या सुवाळ्याची पुराय गोंयांत तोखणाय जायत आसा. लग्न सुवाळ्याक दुडवांची उधळपट्टी करून केल्ल्या झगमगाटा परस आपल्या पारंपारीक रिती पद्दतींची दायजाची उधळण करप हीच खरी गिरेस्तकाय हे विठ्ठल आनी वनितान दाखोवन दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.